नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। उजगांव खुर्सा कडेन चलत वचप्याक गाडयेन धपको मारून काडलो पळ, चलत वचप्याक जाग्यारूच मरण। परवरे उड्डाण पुलाच्या कामाविशीं कॉन्ट्रॅक्टर आणि सरकारी खात्यामदीं ना ताळमेळ, लोकांक त्रास जावचो न्हय म्हणून काम बंद दवरपाचो आमदार रोहनाचो कॉन्ट्रॅक्टराक निर्देश। पारंपारीक वाटेचेर केल्ले अतिक्रमण उडयात काडून काणकोणच्या नुस्तेकारांची शेक धन्यांक शिटकावणी। कुळ्याच्या कवळेकार जनरल स्टोराक लागलो उजो, सुमार 4 लाखांचे लुकसाण, शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास। विषारी सोरो पिल्ल्यान तामिळनाडूच्या कुल्लाकुरीची जिल्ह्यात 29 जाणांक मरण, 17 परस चड लोक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती। तमनार वीज प्रकल्पाचे ऑक्टोबरात जातले उक्तावण, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। आणि आता खबरो विस्तारात। आमदार रोहन खंवटेन परवरे जावपी उड्डाण पुलाच्या कामाची पळोवणी केली। सद्याक सुरू आशिल्ल्या कामाविशीं कॉन्ट्रॅक्टर आणि वेगवेगळ्या खात्यांमदीं ताळमेळ आशिल्ल्याचे दिसून येवंक ना। देखून ह्या सगळ्या गजालींचो लोकांक त्रास जावचो न्हय ह्या खातीर सद्याक उड्डाण पुलाचें काम बंद दवरपाक सांगलां। परवरीचो आमदार रोहन खंवटेन संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक वांगडा घेवन उड्डाण पुलाच्या कामाची पळोवणी केली। पळोवणे वेळार कंत्राटदार आणि संबंधित खात्यांमदीं समन्वय दिसून आयले ना। ताका लागून उड्डाण पुलाचें काम सद्याक तरी बंद दवरपाक सांगलां। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता वांगडा बसका घेवन कामाचो आराखडो तयार केल्या उपरांतूच काम हातान घेवपाचो निर्देश रोहनान कंत्राटदाराक दिला। We had told them service road disturb करना का, suddenly this was the work started without any intimation to us. मागीर तांचे भितर कोऑर्डिनेशन ना कळ्ळें म्हणून आज ही मिटींग मागयली। सो कलवड मागयता जाल्यार तो सर्विस रोड डिस्टर्ब करना आसतना आमी कशें करप? ट्रॅफिक मुवमेंट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू द परवरीम स्ट्रेच, इट इज अ नॉट ट्रॅफिक कमिंग। सो नॉट ट्रॅफिक येता आसतना तुमची कामाचो प्लॅन कितें, तुमच्या प्लॅना भितर करतले जाल्यार आमचो इन्वॉल्वमेंट कितें जाय, भितरले रेजिडेन्शियल एरिया न डिस्टर्ब करता नवे रस्ते खंयचे ओपन करचे पडटले। हे जवळ जवळ 10-12 मिटिंग्यो हांवें स्वता एट माय लेवल विथ डिफरंट ऑथॉरिटीज अलॉंग विथ नॅशनल हायवे हांवें घेतिल्ले आसा। तांकां सांगिल्लें लास्ट मिटिंगेन वे कॉन्ट्रॅक्टर ऑल्सो हेड कम, ही इज न्यू टू गोवा। सो आय टोल्ड देम स्टडी गोवा, अंडरस्टँड वॉट इट इज, अंडरस्टँड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट। वी आर रफली हॅविंग अबाउट 15-20,000 व्हेकल्स पासिंग द कोकेरो जंक्शन एट within 1 hour. So that type of traffic and moment, we need to ensure that minimum disturbance is done. Here we have come to sit, sort out and ensure that smooth coordination happens when our ambitious project of the flyover happens. So ताचे खातीर जे प्रेजेंटेशन न येता इमिजिएटली तांणी काम चालू केला, खंय तरी तुमी पडले आसतले, पूण आतां पळयलें जाल्यार ट्रॅफिक हॅज नॉट बीन कोऑर्डिनेटेड, सिवरेज हॅज नॉट बीन कोऑर्डिनेटेड, हांगा दृश्टी पडले आमकां। सो when line departments are not coordinated, I don't think work should move in that manner. We have requested the contractor to hold on till the time we sort this out. And ताणी म्हाका सांगलें केन्ना जाय, हांवें तांकां फाल्यांच घेवया। कॉन्ट्रॅक्टर नालो शेनवारा दी, सॅटर्डे करुया। So Saturday, along with the government departments and him, second half, we will have a meeting in detail with all these topics, sort it out and put a presentation to CM where his inputs will be required or directions will be required for smooth transition of development, whatever needs to happen, and how we need to accommodate and how we need to ensure that minimum traffic movement and traffic problems happen. So ताजे खातीर ही आज मिटींग मागयल्या आमी होली फॅमिली जंक्शन कोकेरो रोडा वयल्यान आतां आमी सकयल शुक्रा पर्यंत वतले। We will have a basic alignment of thoughts and for which they will sit today, put together, have within them a discussion and then maybe put it to us on Saturday where all departments who have a role to play will be invited for the meeting and तांचे presentation पळयतकच मुख्यमंत्र्याकडे मांडून we will sort this particular issue. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। काणकोण पाटणे वाठारांतलो पारंपारीक रस्तो शेक धन्यान आडयल्ल्याचो आरोप नुस्तेकारांनी केलो। शेक धन्यान पारंपारीक रस्त्याचेर केल्ले अतिक्रमण 7 दिसां भितून काडून उडोवचे, नाजाल्यार आमी ते मोडून उडयतले अशी शिटकावणी नुस्तेकारांनी दिल्या। आतां ट्रेडिशनल वाट मोर देन 100 इयर्स जाली, हे लोक आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा तुगेले बोटी अश्योच व्हरताले, वयर सो काडटाले आनी ती आज तेंच्यांनी प्लस आमचो तुगेलो म्युन्सिपालिटीन तातूंत डामोर घायल्लो आहा।
इतले आसून सुद्दां हे तुगेले आतां हिंग फेन्सिंग करून तेणी तुगेली ब्लॉक केल्ली आहा. तो म्हळ्यार तेणी हें केला थिंगा माती घायला म्हळ्यार तेका दाखोवपाक कितें दिसता आपलो म्हणी माती घायली की आपली तुगेली ट्रेडिशनल वाटच ना अशें दाखोवपाक तो करूंक सोद दिसता. प्लस आतां तुगेली आतां ही आतां झाडां पळोवपाक गेल्यार तेणी सुमार एक 10-12 तुगेली रूख मारले आहा, सुरीची रूख मारल्या. आतां एक आमकां तुगेले समज डेप्टी कलेक्टराक आमी जेन्ना तुगेले घराचेर माड आहा म्हणून सांगता जाल्यार आनी खंयचे तुगेले आमी घराचेर झाडां आहा म्हणटात एक वरस मागीर वयता आमकां तुगेलें फक्त तें परमिशन घेवपाक. हेंकां खंयची परमिशन मेळ काय आतां म्हळ्यार हिंगा टोटल तुगेले इलिगल एक्टिविटीज तेणी कॅरी आउट केला. जेन्ना हांवें विकती घेयली विकती ओनर हांव तेजो जेन्ना प्रॉपर्टी घेयली तेन्ना हांवें म्हाजें कितें बंद करपाक आसा ती बंद केली. बंद करतरीच जी मेन आनीक वाट आसा ती बी हांवें बंद केली ना. जी मेन लोकां वचपा आसा ती बी म्हागेल्या पडटा. रोडा सगळें आमी गेला फूल प्रॉपर्टी घेतला जी आसा ती फूल प्रॉपर्टी घेतला. पूण तो रोड म्हणल्यार हांवें अजुनूय बंद केलो ना कित्याक तो रोड लोकां वचपाक यूज जाता. आनी हे लोक मागताय ते बेश्टे बिचार वचपाक जे रोड मागताय ते आतां म्हणटात ते तो रोड थिंग कांय ना प्लॅनाचे दोनूय रोड नाय खंयचो रोड ना. जो तो आतां आसा पळय प्रॉपर तो बी रोड ना आनी जे ते बिचावर सोदताय तो बी रोड ना. आनी थिंगा कितें केल्यार तें सगळें हांवें कायदेशीर केलां. झेड वायलेशन तांकां खबर नासतली कित्याक हे म्हजो सर्वे प्लॅन हो कळ्ळें. सेकंड थिंग पळय हें CRZाचें लायसन CRZाचें लायसन हें पळय आसा म्हाजे फूल आसा. सेकंड थिंग हें पळय फॉर्म 14 म्हाज्या नांवाचेर आसा. फॉर्म 14 म्हाज्या नांवाचेर आसा आनी ही सेल डीड तुमची आनी हांव तेजो फूल ओनर. ती प्रॉपर्टी फूल हांवें हें केली आसा आनी तो रोड म्हणटा ते रोड बी कांय नासलो थिंगा आनी प्लॅनाचेर बी कांयच ना. पळयतरीत पयल्यार कळ्ळें की सगळे लोक येयल्ले म्हण थिंगा हांवें त्या कावन्सिलराचेर म्हाजी प्रॉपर्टीक भितर येयला म्हणून ट्रेसपास केस घातला तेजेर वीथ सगळो प्रूफ सगळे करून केस घातला. झाडां म्हणल्यार कितें लास्ट पावस येयल्लो तेन्ना वाऱ्यान झाडां ती सुराची झाडां व्हडली आसाय ती बँड जावन सकयल पडली. ती सकयल पडली ती हांवें कट करून थिंगा दवरलें आसाय आनी कांयच येना. जें कट जालें तें थिंगाच आसन पळोवपाक शकता की अर्दी बी कट केलें आसा तितलें कट करून दवरला. काणकोण हांगा मच्छीमारी बांदव आशिल्ले सुमार 100 मच्छीमारी बांदव एकठांय जाले आनी तेंचें अशें म्हणणें आसा की कांय एक शेकवाल्यान तेंची जी पारंपारीक वाट आशिल्ली ज्या वाटे वयल्यान गेल्ली कितलींशीं वर्सां त्यो होडयो वर हाड करताले तशेंच सामान आशिल्लें नुस्त्याचें जाळां आनी हेर सामान हाड वर करताले ती वाट कोणे तरी आडयली आनी ती एनक्रोच केल्ली आसा. म्युन्सिपाल्टीन केल्लो रस्त्यार एनक्रोच केल्ले आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. पूण जेन्ना आमी त्या जागाचो ओनर कृपेश भगत हेचे कडेन उलयले तेणें सांगलें की ती सगळी जागा तो रस्तो केल्लो जो म्युन्सिपाल्टीन तो रस्तो आजून म्युन्सिपाल्टीन एक्वायर करूं ना आनी ती सगळी जागा तेजी ताब्यांत आसा. तो म्हणटा खंयच्याय खात्याची खंयचीय इन्क्वायरी जाल्यार आपूण तयार आसा. लोकांचें अशें म्हणणें आशिल्लें की 7 दिसां भितर खंयच्याय सरकारी ऑथॉरिटीन जर तर कांयच इन्क्वायरी करूं ना जाल्यार ते स्वता ही कितें एन्क्रोचमेंट केल्यार ते मोडटले म्हणून. पूण कृपेश भगत म्हणटा आपूण खंयच्याय इन्क्वायरी तयार आसा आपणा कडेन सगळे जे परवाने आसा ते परवाने तयार आसात. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान बबेशपूर. बुधवारा राती कुणे वाठारांतल्या कवळेकार जनरल स्टोराक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक हाची म्हायती मेळटाच जवानांनी घडणूक थळाचेर धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या घडणुकेंत दुकानांत आशिल्ले सुमार 4 लाखांच्या सामानाचें बरेंच लुकसाण जालें. हो उजो शॉर्ट सर्कीट जावन लागला असो अदमास आसा. कुळे पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात. सकाळी मागीर सवायपाचां फोन केलो पयल्या उजो पेटलो आशिल्लो दुकानांत. पूण कशें कितें जावंक शकता? लायटीचे शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता आनी कांय ना बाकी कांय नाशिल्लें. रातभर पेटल्यार कोणीच पयलें बी आमी कितें म्हळ्यार रातभर उजो पेट्टा जाल्यार कोणीच पयलें बी नाका म्हणटा गो पहाटे लागलो जाल्यार. म्हाका दिसता तो न्ही 4 बी पेटपाक जाय अंदाज. आमकां सवायपाचा पळय केन्ना सगळो बगो करून पेटता आमी पुलीस स्टेशनार गेले आनी फायर ब्रिगेडी तांकां सांगलें ते सवायपाचा आशिल्लो. फायर ब्रिगेड स म्हणल्यार फायर ब्रिगेड पावली हांगा. सगळें फर्निचर धरलेले 4 लाख तरी जावं जाय. रेफ्रिजरेटर फर्निचर आरमारी की आमी आज हांगा कुळे बाजारान आसा जे कुळे बाजार आसा जे यादेंद्र कवळेकर यांच्या मालकीचे कवळेकर जनरल स्टोर्स एका राती केन्ना तरी उजो लागलो आनी सबंद दुकान खाक जाल्लें आसा जळोन.
जवळ जवळ ताका 4 लाखाचें लुकसाण जालां अशें जो मालक जो आसा यादीन कवळेकर यांनी सांगलेलें आसा की हे जी घटना घडली आसतली ती रातची केन्ना तरी पहाटे नाल्यार 4 बी हांगा ही घटना घडली आसतली हें उदक लागपाची पूण हांगा कोणाकूच खबर ना जेन्ना 5 5:30 सुमार 5:45 अशें जेन्ना मालक हांगा आयले ताका कोण तरी फोन केलो खंय की दुवर येता दुकानांतल्यान म्हणून तेन्ना तो येयलो आनी अग्निशमक दलाक आपयल्यान पुलिसेकूय कंप्लेन केली ह्या संदर्भात पूण हांगा अशी मजा आसा की कुळे बाजार हो ल्हानसो बाजार आसा आनी ताका पेट्रोलिंगाक पुलीस आसता काय कितें रातची जर घटना घडली जाल्यार पुलीस बाजारांत जर आसले जाल्यार ही घटना तेंची नदरेन येवपा जाय आसलेली इतली जळोन दुकान खाक जायना आशिल्लें दुकान जें आसा तेजें सबंद जळोन खाक जाल्लें आसा जवळ तेजे फर्निचर भितर दुकानांतले जवळ जवळ 4 आलमारी कितें लाकडाच्यो आसलेल्यो बऱ्यो घडीकच थंय जळोन खाक जाल्लें आसा भितर सामान आशिल्लें भाजयेचें दुकान आशिल्लें भितर गोमांतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. तामिळनाडूच्या कुल्लाकुरिची जिल्ह्यात बुधवारा राती 29 जाणांक मरण आयिल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक घडली जाल्यार 17 परस चड जाणांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात विशारी सोरो पियेल्ल्यान तांकां मरण आयिल्ल्याचें कळटा. कुल्लाकुरिची जिल्ह्याचे अधिकारी SM प्रशांत हांणी ह्या विशीं म्हायती दिली. तमिळनाडूच्या कल्लाकुरिची जिल्ह्यात बुधवारा राती कांय दादल्यांक एकसारकी उलटी जावपाक लागिल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. तशेंच विल्लुपुरम, सालेम आनी पदुच्चेरी हांगासरूय कांय जाणांक त्रास जावपाक लागिल्ल्यान तांकांय हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. तांची तपासणी केल्या उपरांत तांणी विशारी सोरो पियेल्ल्याचे उक्तडार आयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तमनार वीज प्रकल्पाचे ऑक्टोबरात उक्तावण जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. हो प्रकल्प लागीं पुराय जायत आयला. फक्त 2 ते 3 खांबेच घालपाचे आसात खंय. दुसरे वटेन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान वीज दरवाडीक तेंको दिलो. दरवाडीचे सामान्य लोकांक कसलेच त्रास जावचे ना अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हटलें. टर्मिनलचे काम सुरू आसा. फक्त 2-3 उरलेले पोल ते आता कंप्लीट जाता. म्हाका दिसता टर्मिनलचे इनॉग्रेशन ऑक्टोबराच्या पयलीं जावपाक जाय. पावर टॅरिफ जो आहा पळय ती GRC ठरयता. जॉइंट रेग्युलर जॉइंट JERC ठरयता. जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ठरयता. हे फक्त सरकार ठरयना आनी हो पॉवर टॅरिफ ठरयता आसतना केंद्र सरकारा कडल्यान आमकां हाची सबसिडी कितली मेळटली हे बी ठरोवपाचें आसता. आमी जर पॉवर टॅरिफ वाडयलो ना, स्टेटूच जर सबसिडी दीत रावली लोकांक जाल्यार केंद्र सरकाराच्यान म्हणणें आसा तुमकां आनी आमी सबसिडी कित्याक दिवपाक जाय. तुमचे कडेन एक्सेस पयशे आसा जे तुमीच सबसिडी दिता. आज जो आमी रेट वाडयला पळय न्ही तेजो सामान्य मनशाचेर असो तेज्या पूर्ण बिलात जर म्हटलो जाल्यार म्हाका दिसता 8 ते 10 रुपया हेज्या वेळी जावचना 0.90 पैसे फक्त 1 रुपया न्ही 60 पैसे ते 90 पैसे तेज्या पर युनिटाचेर वाडटा. एक्चुअली जो वाडटलो तो थोडोसो कमर्शियल हेजेचेर चड वाडटा. त्यात सामान्य मनशाचेर हेजो बोजो कांयच पडना. आनी आमी जर तशें पळयत जाल्यार फाटल्या 5 वर्षाच्या टेन्युअरांत म्हाज्याच हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2000 कोटी रुपया आमी पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक घातले. ऑलरेडी आमी पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग, नवीन ट्रान्सफॉर्मर हे सगळें केलां. बेरेस्तारा सकाळी उसगांवां MRF कंपनी सामकार जीप आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. जीपीन अचकीत वळण घेतिल्ल्यान फुडल्यान येवपी दुचाकी जीपीच्या पोंदा गेली. दुचाकी चलोवपी तशेंच फाटल्यान बशिल्ल्याक किरकोळ दुखापत जाल्या. फुडलो तपास चालू आसा. माझे नाव वसंत तुकडे. हांव रावता गाडी काडटालो. सो हांवें हांगा सगळे काडटा म्हणून गाडी हे वटेन काडलेली हांवें गाडी आसूं वचपाक फोंड्या वचपाक. आनी तो इंडिकेटर दिल्ले हांवें ताका. इंडिकेटर दिल्लो तो येयलो आनी म्हाका गाडी मोकले. पूण तो हांव इंडिकेटर दिवना तुवें म्हणून ना इंडिकेटर दिला म्हणजे बाईक कार तेंच्यांनी सगळे सुद्दां सांगलें तांकां कितें काय इंडिकेटर दिला तो तेंणी पावना म्हणून. ती सुद्दां ताका 2 जाण थंय रावले तेंच्यांनी सुद्दां सांगलां तांकां. पूण रॉंग प्लेस येयल्यान गाडी काडल्याशी दिसना तुका. ना सगळे जाण काडटा म्हणून हांव काडटा न्हू गाडी हे सायडीन. आमी MRF कंपनी कडेन आसा ज्या जाग्यार आतांच एक 11:30 सुमार एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. जी MRF फुडल्यान एक गांव आसा त्या गांवांतल्यान तो जीप मालक जीप घेवन आपूण येतालो आनी सकयलूच हांगा रोखडीच टर्न मारपाक जाय. एक्चुअली थंय टर्न मारपाक मेळना तरी तो टर्न मारतालो थंयच्यान आनी फोंडेच्यान उसगांव वचपाक एक दुचाकी वयताले ते वागोणचे भुरगे आपले घर वचपाक वयताले.
तेन्ना हेणी अकस्मात टर्न मारले कारणान ते डायरेक्ट गेले आनी तेजी गाडयेची पोंदा पडले. थंय सयगांव तो जीप मालक आसा, जीप ड्रायव्हर आसा, तेणी प्रसादार लागून ब्रेक मारलो पूण तेंचे वयल्यान गाडी गेली ना. पूण भुरग्यांक ते दोगांय भुरग्यांक मातशे बरेच जरकटलेले आसा आनी आतां ती गाडी ती जिपीची पोंदान आसा. बरोबर 11:30 वरांचेर हो एक्सिडेंट जाल्लो अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर MRF कडल्यान एकनाथ केळे. फाटले जायते म्हयने बंद आशिल्ली तालावां दिवपाची मोहीम येरादारी पुलिशेन परतीन सुरू केल्या. बेरेस्तारा सकाळ सावन पणजे येरादारी पुलिसांचो एक पंगड सांतिनेज मधुबन सर्कला कडेन रावन येरादारी नेम मोडप्यांक तालावां दितना दिसून आयलो. बिरेस्तारा पणजे पुलिसांचो एक पंगड सांतिनेज मधुबन सर्कला कडेन रावन येरादारी उल्लंघना खातीर वाहन चलोवप्यांक फायन दितना दिश्टी पडलो. चडश्यो फायन दुचाकी चालकांक हेल्मेट न घातिल्ल्यान दिल्यात. तशेंच वाहनाची कागदां नाशिल्ल्यान लोकांक फायन दिली. ही मोहीम मिरामार सर्कल आनी 4 खांब्यां कडेन चालू आसा. फाटले जायते म्हयने पणजे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आशिल्ल्यान पणजे पुलिसांनी तालाव दिवपाचो मोहीम बंद दवरिल्ली. आतां चडशे रस्ते उक्ते जाल्ल्यान ही मोहीम आतां परतून सुरू जाल्या. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सवाशिणी बायलांच्या उमेदीचे व्रत म्हटल्यार वडाची पुनव. शुक्रारा जावपी ह्या व्रता निमतान दिवचलचो बाजार सध्या वडाच्या पुनवेक लागपी सामानान फुल्ला. खरेदीकूय नेट आयला. अंदू फळां मातशी म्हारग जाल्यात. वडाची पुनव म्हणटकीच फणस, अननस, आंबे आनी हेर फळां सयत फुलां, अणशीचे पेड आनी हेर सामानांक मागणी आसता. हे सामान सध्या दिवचलच्या बाजारात भरला. फाटल्या वर्साच्या अंदू फळां किंचित म्हारग जाल्या. तरी सवाशीण बायलां सामनाची उमेदीन खरेदी करतात. सीझन सोंपिल्ल्यान मानकुराद मात गायब जाला. सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी व्रत म्हळ्यार वटपौर्णिमा. शुक्रारा जावपी वडाचे पुनवे निमतान सध्या सगळी कडेन सवाशीण बायलांची धांवपळ आनी लगबग चालू आशिल्ल्याचें चित्र दिसून येता. वडाचे पुनवेक लागपी सामानान दिवचलचो बाजारय फुलून गेला. अननस, फणस, आंबे, केळी आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची फळां बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्लीं आसात. अणशीचे पेड आनी फुलांकय दिवचलच्या बाजारात मागणी आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू कांय फळांचे मोल किंचित वाडिल्ले आसात. तरी लेगीत वडाचे पुनवेक जे सामान जाय ते जायत ताका पर्याय नाशिल्ल्यान सवाशीण बायलां हे सामान खरेदी करतना कसलीच घासाघीस करिनात. काल बुधवारा सांजेच्यान हे सामान खरेदी करपाक नेट आयला. फाल्यां सकाळ मेरेन सामान खरेदी जातले अशें विक्रेत्यांचे म्हणणे आसा. दुसरे वटेन वडाच्यो खांदयो आनी पानां बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्लीं आसात. वडाचे पुनवेक कांय खीण बाकी आशिल्ल्यान चडशा सवाशीण बायलांनी सगळी तयारी करून ते वडा भोंवतणी 7 फेरे मारपाक सज्ज जाल्लीं आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापशेच्या पर्रा काणका वाठारांत मंगळारा राती सुनील राठोड ह्या तरणाट्याचेर ताचोच इश्ट गोविंद राठोड हाणें बियरीच्या बाटलेन हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत सुनील राठोड हो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केलो. म्हापशा पुलिशेन दुबावीत आरोपी गोविंद राठोडाक ताब्यांत घेतल्या. फाटल्या म्हयन्यांत गणेशपुरी म्हापशांत 4 जाणांनी 2 जाणांचेर हल्लो करपाची घडणूक ताजी आसतनाच म्हापशा आनी एका तरणाट्याचेर खुंची हल्लो जालो. गणेशपुरी म्हापशा जाल्ल्या हल्ल्यांत लक्ष्मीनगर म्हापशेच्या अहमद देवडीक गंभीर दुखापत जाल्ली. GMCत उपचार सुरू आसतना ताका कालूच मरण आयिल्लें. हे प्रकरण ताजें आसतनाच मंगळारा राती म्हापशेच्या पर्रा कणका वाठारांत सुनील राठोड ह्या 27 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचेर हल्लो जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सुनील राठोड आपलो इश्ट गोविंद राठोड हाचे वांगडा एका बार्रांत आयिल्लो. कांय वेळान सुनील आपल्या घरा वचपाक गेल्लो. मात सोऱ्याच्या गुवळेंत गोविंद सुनीला फाटल्यान ताच्या घरा गेलो. थंय पावतकच गोविंदान सुनीलाचेर बियरीचे बाटलेन हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत सुनील गंभीर जखमी जालो. ताचे उपरांत गोविंदान सुनीलाच्या बापायचेरूय हल्लो केलो. तांकांय दुखापत जाल्या.
आगे उधर आके वो सर्कल से आया, सर्कल से आके वो थोड़ा बैठा और वो भांडन चल रहा था, आके बाटल फोड़ के ऐसा डांट मारने को चालू किया उन्होंने। कौन? गोविंद। हाँ। कहाँ पे हुआ ये सब? वो कानकिया में रूम पे हुआ। सर्कल से आया, वो आगे का मेरे पास पता नहीं, वो सर्कल से आया, आके उस रूम पे आया तो झगड़ा कर रहा था, कहीं को झगड़ा कर रहा है, तो उसको पकड़ने को जा रहा है, पकड़ने को आ रहा है, वो डांट बाटल फोड़ के डांट चालू मारने को, फिर उधर लगा, फिर बाद में मेरे को पीछे लगा। आपको भी मारा? मेरे को पीछे लगा। अच्छा, अभी लड़का आपका कहाँ है? बाम्बोली गया। बाम्बोली में लेके हाँ, गए? बाम्बोली में जा रहे। कितने बजे हुआ था ये? अभी 6, 7, 8 बजे हुआ था। 8 बजे? 8, 9 लेकिन बजे। झगड़ा क्यों हुआ था, कुछ मालूम पड़ा? वो आगे का मालूम नहीं हुआ। आके वो रूम पे आया, रूम पे आके ऐसा डांट वो गाली दे रहा था, गाली दे के कहीं को करके मैं हाथ पकड़ने को गया, बाटल फोड़ के डांट चालू किया मारने को। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. 70 तालुक्यात सध्या डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाढ जायत आसा. पावसाच्या दिसांनी मलेरिया, डेंग्यू सारखे रोग पातळतात. हाचेर उपाय म्हणून वाळपयच्या सरकारी भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी डेंग्यू विशीं लोकांमदीं जागृताय केली. ह्या वाठारांत बेलरांत पोन्ने टायरांनी तशेंच हेर आयदनांनी साचून उरिल्लें उदक तांणी काडून उडयलें. तशेंच जळारां वाडची न्हय म्हणून भलायकी केंद्रान वेगवेगळ्या वाठारांनी फव्वारे लेगीत मारले. सध्या पावसाळो सुरू जाला आणि पावसाळो म्हणटकूच आमकां खबर आसा की मच्छराचे पैदाश हे मोठ्या प्रमाणात जाता. तितूनच डेंग्यू, मलेरिया सारखे जे आजार आसा हे तोंड वयर काडपाक लागलेले आसा. 70चे वेगळे वेगळे वाठारांत गेल्या कांय दिसांचे डेंग्यूचे जे पेशंट आसा हे मोठ्या प्रमाणात मेळपाक लागलेले आसा आणि तितूनच उपाय योजना म्हणून वाळपे आरोग्य केंद्रात जे जाग्यार सस्पेक्ट केसी मेळिल्ली आसा थंय वचून औषधाची फवारणी तशेंच जी सायडीची घरां आसा थंय वचून जनजागृती करपाक तेंच्यांनी सुरू जी मोहीम आसा ती तेंच्यांनी चली की 70 मोठ्या प्रमाणात कुळागर आणि बागायती आदळटा आणि तेतूरच जे जल सिंचन खात्या तर्फे जे चेंबर बांदलेले आसा तेतूर उदक साठोवन मच्छराची पैदास जावपाक लागलेली आसा आणि हेतूरच उपाय योजना म्हणून वाळपे आरोग्य केंद्रान तांकां कळयल्लें आसा आणि मच्छराची पैदास जावपाक जायना हेची काळजी घेवपाक तांकां सांगलेलें आसा. तशेंच जे आमच्या घराचे जे परिसर आसा थंय नितळसाण दवरपाक जाय तशेंच मच्छराची पैदास जावपाक जायना तेका लागून जे उदक भरता थंय उदक भरपाक जायना हेची सुद्दां लोकांनी काळजी घेवपाची. रुग्ण मेळिल्ले आसा ते सद्या बरे जावन गेलेले आसा. तशेंच जे रुग्ण सद्या आसा तेंचेर उपचार सुरू आसा. तशेंच वाळपे आरोग्य केंद्रान लोकांक आव्हान केलेलें आसा की जेंकां ताप येता तेंच्यांनी ताबडतोब येवन रक्त तपासणी करपाची तशेंच योग्य ती उपचार घेवपाचे अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. स्मार्ट सिटी खाला राजधानी पणजेत जाल्ल्या कामाचो अहवाल तयार करपाचें काम सुरू आसा. हो अहवाल बेगीनूच उण्या दर्जाच्या कामाचो खर्च कॉन्ट्रॅक्टदारा कडल्यान वसूल करून घेतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच मध्यान आहारात मिलेट्साचो वापर करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. स्मार्ट सिटीचे काम संजीतूय हांगासर आसा. ऑलमोस्ट तेजो रिपोर्ट जो आहा पळय वो पूर्णता रिपोर्ट रेडी करपाक घेतला A to Z. आमी आतां पर्यंत जे काम जितके केला पळयलें ताच्या सहित आमी पूर्ण रिपोर्ट जो आहा पळय तेजो रिपोर्ट रेडी करतले आणि कोणाकोणाचेर आमी पेनल्टी घातला, कोणाक आमी कंसिडर काडून उडयला, खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी रिवर्क करपाक पूर्ण रिपोर्ट जो आहा पळय तेजो रिपोर्ट रेडी करतले आणि कोणाकोणाचेर आमी पेनल्टी घातला, कोणाक आमी कंसिडर काडून उडयला, खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी रिवर्क करपाक लायला 100% सरकाराचे एडिशनल न पैसे मोडटा. आमी सगळी कामां जी आहा पळय परत त्याच प्रकारे एखादो जर आमी पळयता की नो डावट आमी पळयता की हायटायट जाल्या उपरांत एखादो खंयचे तरी एक कॉलेप्स जाता पण ते सेम आमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान करून घेता. त्याची पूर्णता रिपोर्ट जो आहा पळय केन्ना तरी आमी सबमीट करता. सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा पळय तेका वर्कशॉप घेता आनी मिड डे मिलाचेर प्रमोट करता. गोंयांत अपघाताचें प्रमाण दिसान दीस वाडतूच आसा. बेरेस्तारा उसगांव खुर्साकडे जाल्ल्या हीट अँड रन प्रकरणात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून कुडीचो पंचनामो केलो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत अपघाताचे प्रमाण दिसान दीस वाडतूच आसा. सकाळी उसगांव MRF कंपनी लागसार महामार्गाचेर महिंद्रा पिकअप आणि मोटरसायकली मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातान मोटरसायकल चलोवप्याक मार लागिल्लो. आता दुसरो अपघातूय उजगांवात जाला. रस्त्यावयल्यान चलत वचपी एकल्याक गाडयेन धक्को दिवन पळ काडलो. ह्या भिरांकूळ अपघातात चलत वचप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. पुलीस गाडी चलोवप्याच्या मार्गार आसा.
एक पेडेस्ट्रियन तो चलत वतालो, ताका इतले रश ड्रायव्हिंग एक व्हेकल गेली मोठी आनी तेणें ताका हांगा सामको गाडयेपणान क्रश केलो. आतां अशें जाला की तेगेली बॉडी हांगा सामकी क्रश जाल्ली आसा, खुर्सा कडेन म्हणटा थंय, आनी तेजी जी तकली जी आहा पळय ती MRF कडेन पडलेली आसा. जवळ जवळ एक ते 1.5 किलोमिटर पयस आसा. कित्याक लागून ना गाडी अजून कळोना. थोडे म्हणटा 12 टायराची हेवी व्हेकल म्हणटा, थोडे म्हणटा 16 टायराची. सद्या CCTV चेक करप चालू आसा. हय, तेन्नाच धडक पडटाली पावसाची. आमी उजगांव खुर्सा कडेन हांगा आसा, ज्या जाग्यार 1.5 वरांचे सुमार हांगा मोठो पावस आहलो आनी त्या पावसाची जाणा एक हांगा लोकलूच कोण तरी रस्तो क्रॉस करतना एक गाडये पोंदा पडलेली आसा आनी तेजी बॉडी हांगा सगळी क्रश जाल्ली आसा. आनी जवळ जवळ जी तेजी गोवटी आसा, ती तकली आसा, ती 1.5 किलोमिटराची वचून MRF कडेन ती तकली पडलेली आसा. तेच गाडये लागून ती तकली MRF कडेन 1.5 किलोमिटराची पडलेली आसा. तेन्ना हांगा लोकांची मागणी आसा की हांगा मोठ्या प्रमाणात गाडी हेवटेन तेवटेन वयता तेन्ना हांगा कोणाचेच हें ना, दखल घेवपाक अशी कोण ना. आनी दुसरी म्हणल्यार मोठो पावस आसल्या कारणान अवजड वाहना खातीर रस्तो क्रॉस करतना अपघात जावपाची शक्यता आसा अशी तेणी सांगलेली आसा. जी तकली तेजी आसा ती MRF कडेन आसा आनी ती केन्ना मेन्ना जाल्यार तकलेची सुद्दां वळखी मेळना. पूण अशी म्हायती मेळटा की हो कोण हांगसरलो लोकलूच आसतलो, पूण खरें कोण तो अजून कांय कळना, तपास कळना. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितले